प्रत्येक सगळे सोयरे ज्या ज्याकडे आमच्या असा संबंध साऊथ गोवान जो मित्र परिवार असा तांकां आमी जागृतायेन हे सगळें सांगपाची गरज आसा आनी सांगपाक जाय की पुरो हें सगळें तांणी कितें केल्लें तें आमकां गरज ना आनी खूब उलयतले खूब जाय पूण वेळ ना आमकां दुसरी मिटींग आसा मित्रांनो त्याच बरोबर आमचो जो नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आसा बाब श्रीपाद नायक तो आमचो सुपुत्र मडकयचो ताकाय आमी हातभार लावपा जाय कारण ताकाय आमी भरपूर मतांनी निवडून दिवपा जाय जशें दिपकान म्हटलें जेन्ना 2014 आमची युती जाली तेन्ना तो 1,04,000 मतांनी निवडून आयलो बाब नरेंद्र सावयकर तेन्ना 29,000 मतांनी निवडून आयलो हे मतदान वाडपाक जाय श्रीपाद भाऊ 1,25,000 आणि बाय पल्लवी डेपो कमीत कमी 50,000 पावपाक जाय 50,000 जाल्याच आमी जें कितें करता ताजें श्रेय हे तुमकां मतदारांक आसतलें आनी त्या खातीर तुमचे कडेन मागता हांव येता ते 7 तारखेक सगळ्या लोकांनी जागृतायेन सकाळी फुडें वचून आपले मतदानाचें कर्तव्य बजोवपाचें आनी आपले मित्र परिवार आवय बापायक सगळ्यांक सांगपाचें की हे मतदान हे ऐतिहासीक मतदान आमच्या साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाक जातलें आनी तातूंतल्यान माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे हात आमी बळकट करतले इतलें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द आवडते घेता परत एकदा भारत माता की वंदे धन्यवाद सुदीनजी हितून मात्तूय दुबाव ना तुमच्या सगळ्या सपोर्टान ह्या फावटी दोनूय सीट आनी चडशा मतांनी निवडून येतले हितून मात्तूय दुबाव ना फुडल्या सुवातेर हांव आपयता माजी मुख्यमंत्री तशेंच आतांचे कृषी मंत्री श्री रवीजी नाईक हेलो हाय तुम्हारी साथ गोंयचे आमचे तळपदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब तनवडे आणि तशीच जे आयज ह्या साऊथ गोवाक इलेक्शनां रावल्ली आमची बाय पल्लवी धेंपो हांगा आसा आमी आमचें कर्तव्य आसा गोंयकारांचें एक धेंपो फॅमिलीक तेजें रीण जें आसा तेजें रिणाक आमी गोंयकार कारण तेणें ज्यो गोंयांक ज्यो मायनी सुरू केल्यो पयलू वसंत बाब धेंप्यान आनी त्यो मायनी सुरू केल्ल्या कारणान आमचे गरीब लोकांक गोंयचे जनतेक खुबशें काम मेळ्ळें गोंयचेच न्हय तर गोंयचे भायले बी लोक येवन काम केलें ताका लागून की तेजे रिणाचे आमी अजून मुक्त जावना तर आमकां एक हें आसा आतां एक संदी आयिल्ली आसा गोंयकारांक सावथ गोंयच्या लोकांक चड करून की तिका एक वोट दिवन आनी आमी आमचे खासदार म्हणून दिल्ली धाडपाक आनी मोदीचे हात बळकट करपाक तुमचे त्या पार्टीचा म्हणे हे आमचे हें आसा आनी ताका लागून आमी म्हणटात की आमी आतां येता आमच्या 400 पार उससे ज़्यादा नहीं है आपकी बार 400 पार आपके क्या फिर एक बार मोदी सरकार हो जाएगा म्हणजे आमी आयज पळोवया की आमकां आयज देशाक कितें गरज आसा ज्या देशाक कितें गरज आसा जे मोदीची गरज आसा बराबर मोदीची जी गरज आसा कित्याक गरज आसा आयज आमी जिवंत कित्याक लागून उरलीं जर आयज आमी जिवंत आसात जी मोदी आमच्या प्रायम मिनिस्टरान त्या वेळार जर वॅक्सिन करनाशिल्ली आयज आमी हांगसर म्हाका दिसता काय खबर ना कोण कितले वयर जाले काय कळनासलें खुबशे लोक गेले आमचे वयर आमचे मित्र गेले खुबशे लोक गेले पूण त्या वेळार जर वॅक्सिन केली ह्या देशाक वॅक्सिन करून आमच्याच देशाक न्हू परकी देशाक सुद्दां धाडली
परके ऑस्ट्रेलिया इटाली आनी खंय सगळे कडेन ते लोक सुद्दां जिवंत उरले मोदी खातीर म्हणून आमकां जाय देशाकूच जाय न्हू जाल्यार परती जगाचेर सुद्दां लोकांक मोदी जाय कित्याक मोदी जशें काम केलां आसा आनी ते करीत आसा आनी हे फुडें करतलो आनी आमचे जनते फाटल्यान जे आसा आमकां जनतेक देशाचे सदांच तेजे हें आसतलें कारण तेजें हें आसा की गरीब लोक जे आसात गरीब कोणूच आमच्या देशांतलो गरीब उपाशी उरचो न्हू हें तेजें स्वप्न आसा तें स्वप्न साकार करपाक आनी तेजे कडल्यान जास्तीत जास्त आमकां गोंयाक मदत येवतली आनी म्हाका खात्री आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत ते वचून आनी आमचे नवीन खासदार येयल्ले आसा पार्लिमेंटाचे तेवूय थंय वचून आमकां जास्तीत जास्त आमकां अन्नधान्य आनी आमकां फायनान्शियल इल्ले पयशे चड हाडचे गोंया खातीर आनी गोंयचेर सदांच मोदीन प्रेम करता आमची गोंयचेर आनी ताणें सांगलां पयर सुद्दां सांगलां की आपूण गोंया संबंदी जे आसा की तेजे तो जो हांगासर प्रायम मिनिस्टर जालो तो गोंयच्यान तेगेलें नांव गेल्लें आनी गोंयांक मिटींग जाल्ली त्या वेळार आनी ताका लागून गोंयचो केन्नाच तो विसरूंक शकना गोंयकारां विसरूंक शकना म्हण ताका लागून हांवें म्हणटा की आमी तेजे जे आसा सगळे गोंयकार कोणूय जाती धर्माचे आसूं सगळे लोकां तेणी आमची मदत केल्ली आसा सगळे लोकांक घेवन बरोबर वचूं शकता जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कोणूय आसूं तो ताका लागता एक मानव मनीस कशें बायल एक आनी दादलो मनीस ताका आनी दुसरें कांय लागना पूण काही लोक आसा की काही लोक आसा धर्माचेर आदाराचेर आनी कित्याचेर आदार ते आमकां लागना आमकां जाय आमचें मन जें आसा गोंयचे जनतेक आसा देशांत जनता आसा ती जनतेक घेवन फुडें वचपाचें आहा तेगेलें तेजें बाकी दुसरें कांयच ना पण काही लोक दुसरे हें करता धर्माचेर व्हरपाक सोदता ते ताका लागून आमी बळी पडची न्हू तर आमी येता त्या 5 तारखेर 7 तारखेर हांवें 2 दीस जरा मातशें फुडें गेल्ले घेवचें पडटा न्हू ते ना 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 तांकां तयार करपाक 5 ते मागीर मातशें ते ड्राय डे पूण हांव तुमचो चड वेळ घेयना आमी आमची आतां कोण उलयता तूं उलयता आतां जी आमकां जे आमचे मुखार आसा जे मांवाचे गोंयांक आमी रीण आसा गोंयकार जे तेणी आयज आमच्या भुरग्यांक शिकयले कॉलेजी गेल्यो सगळे कॉलेजी जे आयज दिसता आनी तिवूय कॉलेज चलयता तिवूय आयज सगळे शिक्षणाक आसा ती कांय ना सोशल वर्क चालूच आसा काही लोक कितें उलयतले पूण तिजें काम जे आमची भुरगीं हांगसर पासून फुडेंच्यान थंय शिकपाक वयता तिजी चेअरमॅन ती आसा म्हणून अशे तरेन ती सोशल वर्क करीत आसा अशी मनशेक आमी निवडून हाडपाचें आमचें सगळ्यांचें काम आसा कर्तव्य आसा तेन्ना बायल मनशां जी आसा सगळे मोठे संख्येन तुमी हांगा आयिल्ले आसा तर तुमी सगळीं जर भायर सुटले सरलीं जाल्यार फोंडे सगळे तालुक्याची लोकां तुमी ताका मत दिवपाक लावूं शकतात ते तुमच्या हातीन आसा आनी म्हाका खात्री आसा तुमी जी तिचे खातीर वावरतली 2 दीस उरल्या वावरतले तेंच्यांनी हात वर करचे पळय कितले लोक वावरूं शकता सगळे आसा गोड 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 येयली ती निवडून येयली अभिनंदन धन्यवाद रवी सर पार्लमेंटान ऑलरेडी ठराव घेतलेलो तसो 33% महिला खातीर आरक्षण 2029च्या इलेक्शनान म्हळ्यार तेज्या पयलींच 2024च्या इलेक्शनान आमी गोंयांत 50% आरक्षण दिल्लें आसा आनी आमी गोंयांत सावथ गोवा मॅडम पल्लवी धेंपे हांकां उमेदवारी दिल्ली आसा आनी तुमकां आत्ताच रवी सरान सांगला त्या प्रमाणे तेंचे गोंया खातीर खूब योगदान आसा तांच्या फॅमिलीचे शिक्षण क्षेत्रांत म्हणा खेळाच्या क्षेत्रांत म्हणा सगळ्या क्षेत्रांत तांचें भरपूर योगदान आसा जर हांव आतां फुडें आपयतां की तांणी ह्या सभेक संबोधीत करचें मॅडम पल्लवी धेंपे तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार आनी उर्बे भरीत येवकार हांगा माचयेर बशिल्ले आमचे माननीय आमचे मुखेलमंत्री गोंय राज्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे आमचे हांगा मंत्री सगळे आमचे सुभाष शिरोडकर आमचे सुदीन ढवळीकर आमचे रवी नायक आमचे गोविंद गावडे आमचे
NRI कमिशनर आणि माजी खासदार नरेंद्र सावयकर, बाकीचे हांगा सगळे बशिल्ले हांगा मानेस्त दीपक ढवळीकर, रितेश नायक, हांगा आमची सगळी बरी मागपी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, पत्रकार भावानो भयणीनो आनी सगळीं हांगा जमिल्लीं म्हजी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. आतां पर्यंत हांव 20 मतदारसंघांनी हांव वचून आयलां. हांव आतां ऑलमोस्ट म्हजो हो 3रो रावंड आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की तुमचे सगळ्यांचे मोलादीक, तुमचे प्रोत्साहन, आदार, आशिर्वाद हांव हे केन्नाच विसरपाक शकना. आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आभार मानता. तुम्ही पळयलां माननीय मोदीच्या आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान गोंयान इतली साधन सुविधा आयल्या ती, आनी ते बी नॅशनल लेवलाचेर. तुम्ही आमचे एक्सप्रेसवे पळयात, आमचे ब्रिजीस पळयात, आमचे रस्ते पळयात, आमचे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, NIT, IIT, नॅशनल फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी, मागीर आमच्यो कोंकण रेल्वे, मागीर अटल सेतू, वंदे भारत, 8 लेन जुवारी पूल, असे खूबशे साधन सुविधा भारतीय जनता पार्टीन तुमकां सगळ्यांक लागून दिल्या, ते बी नॅशनल लेवलाचेर. माननीय मोदी आमचे उर्जा, आमचे विश्वास, आमचे विकास आनी अखंड भारताचे फुडार ते भरपूर तुमकां लागून वावरता, तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी तुमकां भरपूर आदार दिता आनी तुमचे सगळ्यांचो विश्वास जो पळय आसा माननीय मोदीचेर, आनी इतले तुमी खटपटीन सामके इतले कामां करतात, तुमी आपआपल्या क्षेत्रान बरे तरेन काम करतात. तुमचो आदार आमकां सामको म्हत्वाचो आनी तुमचें योगदान सामकें आमकां गरजेचें. हांगा इतले व्हडले संख्येनी बायलां आयल्यात, म्हाका खरेंच बरें दिसता तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवपाक. तुमचो इतलो आदार आसा आमकां. भारतीय जनता पार्टीन भरपूर आमकां बायलांक आमकां प्रोत्साहन दिला, आमकां आदार दिला. तुमकां खबर आसा 33% आरक्षण तांणी जाहीर केल्लें आसा आनी आमचे सशक्तीकरणाक लागून ते भरपूर वावर करतात. आमी सदांच म्हणटात की आमी बायलां जे कितें आमी काम करतात ते सामके प्रामाणीक रितीन, वेवस्थीत आनी जबाबदारीन करतात म्हूण आमी. आनी जो जो पळय आमकां क्षेत्र आवडटा त्याच क्षेत्रान आमी वचपाक जाय आनी आमकां आशावाद आसपाक जाय, आत्मविश्वास आसपाक जाय आनी जिद्द आसपाक जाय सगळें काम करपाक. आनी इच्छा शक्ती तर आसत जाल्यार सदांच आमकां यश प्राप्त जातली. अशें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तुमकां एक उतर दितां की दक्षिण गोंयचे सगळे जे पळय गोंयकार आसा ते म्हजें मुखेल प्राधान्य आसतलें म्हणून. आनी हांव सदांच तुमचे लागून हांव सामकें प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठेन काम करतलें. सगळ्यांचें देव बरें करूं. धन्यवाद मॅडम. 2014 ते 2024 नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले. तुमी केन्ना आयकलां बॉम्ब स्फोट जाल्लो? 2004 जेन्ना अटलजी हांणी राजिनामा दिलो तेज्या नंतर 2004 ते 2014 1 मे 2014 पर्यंत 35 बॉम्ब स्फोट जालो इंडिया भितर वेगवेगळ्या शहरांनी आनी तेज्या भितर 496 लोक मेले आनी 3,500 वयर लोक जखमी जाले. हो इतिहास आसा, तो इतिहास जालो. तेज्या नंतर एकूय बॉम्ब स्फोट ना. आतां हांव पळयता की सदानंद शेट तनावडे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष. फोंडा तालुक्यातल्या आजच्या NDAच्या जाहीर सभेक व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्यानी आतांच आपलें उलोवप केलें ते गोंय राज्याचे आदले माननीय मुख्यमंत्री, फोंड्याचे आमदार आनी गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रविबाब नायक, आमचे मडकय मतदारसंघाचे आमदार आनी पावर मिनिस्टर सुजितबाब ढवळीकर, आमचे वॉटर रिसोर्सीसचे मिनिस्टर आनी शिरोडेचे आमदार सुभाषबाब शिरोडकर,
पिळोळचे आमदार आणि आर्ट अँड कल्चरचे मंत्री गोविंदबाब गावडे, आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो, भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे आमचे प्रभारी आशीष सूजी, MGPचे अध्यक्ष दीपक बाब ढवळीकर, पार्टीचे आदले अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, पार्टी जनरल सेक्रेटरी आदले खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, व्यासपीठाचे सगळे उपस्थित, नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष, MGPचे सगळे पदाधिकारी, सगळे जिल्हा पंचायतीचे सदस्य, काउन्सिलर, समोर बशिल्ले सगळे पंच मेंबर, पत्रकार भाव आणि मोठ्या संख्येन या फोंडा तालुक्यातल्या भावां आनी भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्या महिलांचे अभिनंदन करता, कारण खऱ्या अर्थान तुम्ही मोठ्या संख्येन आज हांगा उपस्थित आसात आणि आमची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो हांकां तुम्ही पाठिंबो दिवपाक, तुम्ही तेंको दिवपाक हांगा जमिल्लीं आसात. हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. हांव चड वेळ उलयना कारण बरोच वेळ जालो, 5:30 तुमी सगळीं हांगा आसात आनी आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांगा उलोवपाचे आसात. म्हजे पयलीं सगळ्या वक्त्यांनी हांगा उलयलें आनी ज्या तरेन नरेंद्र मोदीचे सरकार 2014 पासून आतां पर्यंत ह्या देशाचें जें परिवर्तन करत आसा, विविध माध्यमांतल्यान आमी पळयतात की 2014 पयलीं ह्या देशा भितर जें सरकार आशिल्लें UPAचें सरकार, आनी ह्या सरकारा भितरल्यान जे कांय गोश्टी जाताले म्हणजे प्रत्येक म्हयन्याक नवीन घोटाळे भायर सरताले. आमी पळयताले की ह्या देशा भितर एखादो धंदो करपाक येवपाक भितालो, कारण केलो जाल्यार तो चलतलो काय कितें ही परिस्थिती आशिल्ली. ह्या देशाची आर्थीक स्थिती ही ह्या जगातली 11 नंबरचेर आशिल्ली. पण 2014 नंतर जे परिवर्तन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर आमी पळयल्लें आसा. कारण खऱ्या अर्थान तांच्यांनी ह्या देशा भितर परिवर्तन करता आसतना आमी पळयतात की खऱ्या अर्थान आमच्यो महिला भगिनी आसतल्यो, ह्या देशातलो युवक आसतलो, ह्या देशातलो किसान आसतलो आनी ह्या देशातलो गरीब मनीस जो आसतलो, केवळ ह्या मनशाक वयर काडपाक लागून तांच्यांनी विविध योजना ह्या देशा भितर राबयल्यो. आनी तांच्यांनी पळयलें की खरो जर देश विकसीत राष्ट्र जर करतले आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो महिला भगिनी ज्यो आसा त्यो सुरक्षीत उरपाक जाय, तेंचें सशक्तीकरण जावपाक जाय, ते एम्पावर्ड जावपाक जाय. आनी हे पळयता आसतना महिला एका जाती धर्माची आसना, महिला आसत, युवा आसत, किसान आसत आनी गरीब आसत, ह्या मनशाक जात लागना, तो खंयच्याय जाती धर्माचो आसपाक शकता. आनी त्यामुळे ह्या 4 जाती ज्यो आसा, ह्या 4 जातीक जो पर्यंत आमी सक्षम करचे ना तो पर्यंत आमी मानचे ना की आमी खऱ्या अर्थान बऱ्या तरेचें राज्य ह्या देशाक दिवपाक शकले. आनी मुद्दाम पळयात, कोविड महामारी येतकच सुद्दां सबंद जगभर आज मंदी आसा, पण भारत देश तेका अपवाद आसा. भारत देशाची इकॉनॉमी आर्थीक स्थिती ही आज 5व्या नंबरची आर्थीक स्थिती जाल्ली आसा. आनी हे केवळ जर आज आमी पळयलें की ज्या ब्रिटिशांनी ह्या देशा भितर राज्य केलें, आमच्या गोंयचेर पुर्तुगीजांनी राज्य केलें, पण जे ह्या ब्रिटिशांनी राज्य केलें तेंची आर्थीक स्थिती, तेंच्या देशाची आर्थीक स्थिती ही 6व्या नंबरचेर आसा. भारत देश हो 5व्या नंबरचेर पाविल्लो आसा. आनी म्हणून आमी सगळे जाण विकसीत भारताचें स्वप्न पळयतात. आमी ज्या वेळाचेर शाळेंत शिकताले त्या वेळार आमी वाचताले की भारत अविकसीत राष्ट्रान देश येतालो. आज आमकां गर्व आसा की आमी आज विकसीत राष्ट्रा भितर पावपाक लागिल्ले आसात. आनी म्हणून ही निवडणूक एक सादी निवडणूक ना, ही निवडणूक एक वेगळ्या तरेची निवडणूक आसा. ह्या निवडणुकी भितर आमी ठरयताले की विकसीत राष्ट्राची संकल्पना जी आसा, नरेंद्र मोदीची जी संकल्पना आसा की विकसीत राष्ट्र 2047 आमचो भारत देश हो विकसीत राष्ट्र जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीन तांच्यांनी ह्या देशाचें जें काम केल्लें आसा तेची ही सुरवात आसा. तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की ही केवळ ट्रेलर आसा, खरें काम जें आसा तें फुडें पळोवपाचें आसा. त्या दीस हांगासर ते दक्षिण गोंयच्या सभेक संबोधीत करताले, मुरगांव तालुक्या भितर ज्या सभेक संबोधीत करताले तांच्यांनी सांगलें गोंय हे बारीकसो राज्य आसा. ह्या आपण जर राज्याचो विचार केलो आनी आपण खासदारांचो जर विचार केलो आसत जाल्यार आपण जास्त वेळ उत्तर प्रदेशाक दिवपाक जाय, थंय 80 खासदार आसात. पण हांवें सदोदीत खासदार कितले आसा तें म्हत्वाचें ना, प्रत्येक राज्य आसा तें म्हत्वाचें आसा. आनी आपल्याक ह्या गोंयच्या संदर्भात एक वेगळो आदर आसा, कारण आपले खरें जें आपलें नेतृत्व जें आसा, भारतीय जनता पार्टीचें लिडरशीप जें आसा, ह्या देशात भारतीय जनता पार्टीचे प्रचार प्रमुख आनी मागीर पंतप्रधान हे जर खंय डिक्लेअर जाले आसत जाल्यार ते गोंयच्या भुमी भितर डिक्लेअर जाल्ले आसा. आमचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर तांच्यांनी तेंचें नांव सजेस्ट केलें
आणि आज ते आपण ह्या देशाचे 2 वेळा प्रतिनिधित्व केलें आसा आणि त्यामुळे तांकां ह्या देशा बद्दल वेगळो मान आसा, वेगळो सन्मान आसा आणि म्हणूनच तांचेर आज आमी पळयतात गोंय आमचें 1961 स्वतंत्र जालें, लिबरेट जालें. पण मध्यंतरी एकूण काळ जो आसा 2014 पर्यंतचो मध्यंतरीचो थोडो जर काळ आसत, जनता पार्टीचें जे सरकार आशिल्लें 2.5 वर्सांचें, एमर्जन्सी लायली त्या वेळेचें आणि त्याच्या नंतर 1996 13 दिसाचें आमच्या अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार, 13 महिन्याच्या 98 अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार आणि मागीर 99 ते 2004 पर्यंत अटल बिहारी वाजपेयीचें सरकार. हो जर काळ सोडलो आसत जाल्यार बहुतेक काळ केंद्राक शासन हें काँग्रेसचें शासन आशिल्लें आणि गोंया भितर काँग्रेसचें शासन आशिल्लें, डबल इंजीन सरकार. पण आज आमी पळयतात की 2014 नंतर आता पर्यंत जी मदत डबल इंजीन सरकार गोंया भितर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्राक आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचेर ज्या तरेन गोंयांक तांच्यांनी डबल इंजीन सरकाराक साथ दिल्ली आसा, वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या माध्यमांतल्यान पळयात, मागीर ते रस्ते आसतले, ब्रिजां आसतलीं, मांडवीक जाल्लें 3रे ब्रिज, अटल सेतू ब्रिज आसतलें, जुवारीक जाल्लें 2रे ब्रिज आसतलें. आमी पळयतात की पत्रादेवी पासून पळे नाक्या पर्यंत जाल्ले 4 लेन रस्ते आसतले, गोवा मेडिकल कॉलेजी भितर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतलें. गोंय धाकटें राज्य आसून सुद्दां 2 एअरपोर्ट आज आमी पळयतात, मोपा एअरपोर्ट आनी त्या सायडीक दाबोळी एअरपोर्ट. हे सगळो जो विकास, आयुर्वेदीक हॉस्पिटल आसतलें, हे सगळें जें आसा हें सगळें डबल इंजीन सरकाराक लागून ह्या गोंयांक मेळिल्लें आसा. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन थारायलें हो देश जर फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार ह्या देशाच्यो एक्सपोर्ट पॉलिसी बदलच्यो पडटल्यो आनी ते बदलता आसतना स्वताचो इंट्रस्ट दवरुना. हो देश केवळ फुडें वचूं जाय आनी 14 पासून केवळ देश देश आनी देश. आपले प्रत्येक मिनीट जें आसा हें देशाक लागून तेंच्यांनी खर्च केल्लें आसा आनी हें करता आसतना तेंच्यांनी विकसीत भारताचें स्वप्न पळयलें. आनी हे सगळें करता आसतना आज जर आमी पळयलें आसत एक वाटेनच्यान इंटरनॅशनल लेवलचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी पळयतात आनी नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें की ह्या देशाक जर आपण जगान नंबर 1 करतलो, आमी देशान जर 247 आमी जगा भितर आमी नंबर 1 जातले आसत जाल्यार ह्या देशा भितर ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करतात, इंटरनॅशनल लेवलचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जसो करतात तशा पद्दतीचो मनशाचो विकास जावपाक जाय. म्हजो भारत देश जर जगान नंबर 1 जालो आनी ह्या देशांतले लोक जर नंबर 1 जावना जाल्यार चलचें ना. आनी म्हणून तेंच्यांनी समतोल विकास करपाचें कामाक फुडें व्हेल्लें आसा. आनी म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा, आमकां परत एकदा 3ऱ्या वेळाचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदीजीक तांकां परत बसोवपाचे आसात. आमकां ह्या देशा भितर गेली 10 वर्सां तेंच्यांनी काम केलें आसा. गेल्या 10 वर्सां तेंच्यांनी ह्या देशाक लागून जें काम केल्लें आसा तेची पोच पावती आमकां दिवपाची आसा. आनी आमी ती कशी दितले? 400 पार आमी म्हणटात, 100% 400 पार जातले. गोंया भितर आज सांगता 2 सीट आमचे निवडून येतले. आमी 2 पळयतात, उत्तर गोंयान श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक पल्लवी धेंपो, हे दोगांय जाणी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतली. पण ही निवडणुकी भितर येता आसतना मुरगांव ह्या आमच्या फोंडा तालुक्या भितर मॅक्झिमम लीड जी आसा ही फोंडा तालुक्या भितर आमकां मेळपाक जाय. पण आमची उपस्थिती आज जर तुमची सगळ्यांची पळयली, तुमचो सगळ्यांचो उत्साह जर पळयलो आसत जाल्यार म्हाका पूर्ण खात्री आसा ज्या तरेन आमी पळयतात गोंयभर, ज्या तरेन मुरगांव तालुका आसतलो, आज आमी पळयतात तुमच्या फोंडा तालुका आसत, त्या सायडीक धारबांदोळ तालुका आसत, सांगे तालुका आसत, केपें आसत, काणकोण आसत आनी ह्या वेळाचेर सालसेत तालुक्यान सुद्धा बऱ्या तरेचे मार्जीन भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो इतलो विश्वास आमकां आसा. भारतीय जनता पार्टीचा आनी म्हणून आमकां परत एकदा 1999 भितर आमी 2 खासदार दक्षिणेक निवडून दिले. 2014 आमी 2 खासदार निवडून दिले. उत्तरेक सदोदीत 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 आणि 2024 सुद्धा विक्रमी मतदान जावन 1 लाख पेक्षा जास्त लीड घेऊन उत्तरेक आमी निवडून हाडटले. तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. दक्षिणेक सुद्धा ज्या तरेन मुख्यमंत्री सांगतात की आमचो सीट दक्षिणेक 60,000 लिडांनी येवपाक जाय, कारण ते ज्या वेळाचेर सांगतात ते तुमच्या सगळ्यांच्या भरवशाचेर सांगतात. आणि ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागपाक आयला, तुम्ही सगळ्यांनी, कारण आज आमच्या बरोबर MGP आसा, आमचे NDA आमचे पार्टनर आसात, आमचे सुदीन बाब धवळीकर आसात, NDAच्या मिटिंगेक वचपी आमचे दीपक बाब धवळीकर आसात.
ह्या वेळाचेर आमकां साथ दिवपी इंडिपेंडंट सगळे आमचे आमदार आसात आनी त्यामुळे सगळ्यांची एकत्र ताकद जर जाली आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार दक्षिण गोंया भितर सुद्धा विक्रमी मार्जीन घेवन निवडून येतलो इतलो विश्वास व्यक्त करता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. धन्यवाद तानावडेजी. आता आपयता हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लोकांक संबोधीत करचे. भारत माता की. फोंडेकारांचो एकच आवाज. चलो दोन्ही हात भायर करून भारत माता की. वंदे अब की बार फिर एक बार. अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार ही घोषणा दीत गोंयांत फाटलो म्हयनोभर गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळे नेत्यांनी लोक म्हणटात. धाकली धाकली भुरगीं सुद्दां हांव पळयतां ती मेळ्ळी काय ना म्हणजे आमी आमचो शेलो घालून दिसलो काय अब की बार 400 पार म्हणपाक लागलेली आहा. इतकी क्रेज भुरग्यांच्या मदीं जाल्या. एक गजाल लक्षांत घेयात. आयच्या ह्या NDA मिटींग जी फोंड्याच्या आमी बस स्टँडाचेर आयोजीत केल्या. आमी म्हणटा की फोंडें हे तशी दादा वैद्यांची भुमी. फोंडें ही तशी टेम्पल सिटी. फोंड्यांतले लोक हे कल्चर्ड लोक. फोंड्यांतले लोक हे सदोदीत भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान संस्कृतीच्या फाटल्यान सामके भक्कमपणे उबे रावल्या. त्या खातीर सगळ्यात पयली हांव फोंडेकारांचें अभिनंदन करता. खूब खूब अभिनंदन. आणि विशेष अभिनंदन म्हज्या मोगाळ भयणींचे जी सांची 5:30 वरां पासून आतां पर्यंत 8:30 वरां जाली. 3 वरां तुमी वचून रावल्या बद्दल खरोखरूच तुमचे खूब खूब अभिनंदन. व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्री बाब रवी नाईक, बाब सुभाष शिरोडकर, बाब सुदीन ढवळीकर, बाब गोविंद गावडे आणि व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त आमची कॅन्डिडेट बाय पल्लवी डेम्पो. हांव सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना कारण चड वेळ लागतलो म्हणून. आमी निश्चितच एक गजाल जी आसा की अब की बार 400 पार आणि फिर एक बार मोदी सरकार ही स्लोगन दीत फोंड्याकारांची ताकद सदोदीत फोंड्या मतदारसंघात तशें पळोवंक वचत जाल्यार साऊथ गोंयच्या मतदारसंघात 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्यो सावथाक पडटात. फोंड्या आसतली, मडकय आसतली, शिरोडा आसतली आनी सगळी ताकद आमकां हांगासल्यान लावपाक जाय. तुमी मोठ्या प्रमाणात ताकद उबी करतले, लायतले हाजी म्हाका खात्री आसा. हांव एकूच गजाल म्हणजे मुद्दामून जर तुमी काडून पळयात मोदीच्या 10 वर्सांचो विकास आणि काँग्रेसीच्या 50 वर्सांचो विकास. म्हणजे आमी तशें म्हणटा की भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्नाच्यान आज 75 वर्सां पुराय जाली. त्या 75 वर्साच्या कार्यकाळात मोदीजीची 10 वर्सां सायडीक काडात. उरलेल्या 65 वर्सांची मदली आमची अटल बिहारी वाजपेयी आनी मदीं जे जाल्ले प्रधानमंत्री तांची 10 वर्सां सायडीक काडात आनी उरलेली 50 वर्सां कंपेर करात. ही जर तुमी 50 वर्सांचो जर चार्ट पळयत काँग्रेसीचो आनी तेंच्यांनी केल्लो विकास पळयत जाल्यार मोदीजी प्रत्येक क्षेत्रात डबल विकास केला. तुम्ही एअरपोर्ट पळयात. एअरपोर्ट ज्या जाग्याचेर 150 एअरपोर्ट आसले आज 300 एअरपोर्ट जाले. तुम्ही जर पळयशीत मेडिकल कॉलेजीस पळयात. एके कडेन तुमी 375 मेडिकल कॉलेजी आशिल्ल्यो आयज 750 मेडिकल कॉलेजीस जाल्यो. प्रत्येक तुमी म्हाका काँग्रेसीची एक स्कीम सांगात. काँग्रेसीन जी स्कीम सुरू केली आणि आयज पर्यंत ती स्कीम चालू आसा अशें म्हाका दाखोवची. एक तरी स्कीम सांगची की बाबा हय ही काँग्रेसीन चालू केल्ली. जाल्यार आयजूय बी आयच्या घडीक हांव तुमकां जवळपास 40 ते 50 स्किमी ह्याच व्यासपीठा वयल्यान सांगूंक शकतलो. प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, उजाला योजना आसतली, उज्ज्वला योजना आसतली, स्टार्टअप इंडिया आसतली, स्टँडअप इंडिया आसतली, स्किल इंडिया आसतली, मुद्रा लोन आसतली, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आसतली. हांव सांगात रावलो जाल्यार स्किमीच सांगात उरतलो. ह्यो योजना कोणा खातीर आसा? ह्यो योजना प्रत्येक आमी म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर जो काम करता त्या खातीर आसा. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें? भारतीय जनता पार्टी खातीर लोक प्रथम समाजातलो शेवटचो मनीस ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावंक नाशिल्लो
म्हणजे जी आमची कदाचित एखादी विधवा बहीण असतली, अपंग भाव असतलो, जाणटेली आवय असतली, ताज्यापर्यंत माझे सरकार पावपाक जाय, ताज्यापर्यंत मोदीजीचे सरकार पावपाक जाय आणि ताज्यापर्यंत पावपा खातीर व्यासपीठार बसलेले आणि सकयल असलेले असंख्य कार्यकर्ते सातत्यात केंद्रातल्यो वेगवेगळ्यो योजना असतल्यो, राज्यातल्यो वेगवेगळ्यो योजना असतल्यो, ह्यो सदोदीत त्यांच्यापर्यंत घेऊन गेल्या. तुम्ही पळयात, तुम्ही दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा योजना असतली, ज्या मार्फत आम्ही मेडिकल कार्ड दिता, आम्ही म्हणटा दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना असतली जी मनोहर पर्रीकराच्या काळात सुरुवात झाली. आयजूय बी 1.5 लाखाच्या पेक्षा चड लोकांक आम्ही 2-2 हजार रुपयाची पेन्शन दिता. गृह आधार योजना असतली जी आमच्या मोगाळ बहिणींक आम्ही दर म्हयन्याक 1.5 हजार रुपया त्यांच्या अकाउंटाचेर घालता. 4.5 हजार रुपया वांगडाच अकाउंटाचेर येयल्या काय ना, 3 दिसा पयलीं येयल्या काय ना, येयल्या काय ना ते हात वयर करात. 3 दिसा पयलीं इलेक्शन कमिशनाचे परमिशन घेवन सुद्दां कित्याक तर आमच्या खंय तरी भयणींक इलेक्शनाचो आडमेळो ते उडच्यो न्ही, लाडली लक्ष्मी आसतली. हे सगळे जर आसत काँग्रेसीच्या वेळार नासले काय कितें, काँग्रेसीच्या वेळार सरकारा कडेन पयशे नासले काय कितें, मागीर हे पयशे जर भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकराचें सरकार येयल्या उपरांत आज जे सरकार हांव चलयता खंयसरूच खंड पडूंक दिवंक ना. मागीर इतके पयशे खंय वयताले, इतके पयशे कोणाची पोटां भरताले, इतके पयशे काँग्रेस तेन्ना स्वता करप्शनाच्या नांवाच्या सकयल आपुणूय करप्शन करताले आणि उरलेले पयशे दिल्लीकूय धाडटाले, ज्या गांधी फॅमिली खातीर धाडटाले. आणि आमकां म्हणटात कम्युनल. अरे खऱ्या अर्थात जर सेक्युलर कोण आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी खऱ्या अर्थात सेक्युलर आसा. आयजूय हांव सांगता ह्या व्यासपीठा वयल्यान, तुम्ही जर पळयशात ह्या जवळपास 15 लाखाच्या लोकसंख्येत आम्ही दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड 3.5 लाख म्हणजे क्रिस्तांव भाव जे आसा हांकांय बी आम्ही DDSSY कार्ड दिला आणि जवळपास 55,000च्या वयर लोकांक आम्ही आमचे मुस्लिम भावाकूय बी दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड दिला. तुमच्या खंयच्या सरकारात म्हणजे आम्ही ज्या पद्धतीत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टी काम करता. अरे काँग्रेसीन सांगचें तुम्ही खंयची स्कीम सुरू केल्ली, अरे आम्ही जर सुरवात केल्या आसत ती खंयच्या स्पेसिफीक समाजा खातीर न्ही, जाती खातीर न्ही, धर्मा खातीर न्ही, अरे मनशा खातीर सुरवात केल्या. तुमकां तेंय जमलें ना. तुम्ही जेन्ना जेन्ना तुमकां राज्य करपाची पाळी येयली, अरे हय म्हाजें डबल इंजीन सरकार आसा, हय म्हाज्या डबल इंजिनच्या सरकारात 35,000 कोटी रुपया गोंयाक दिले, हय म्हाज्या डबल इंजिनच्या सरकारात जुवारी पूल बांदलो, अटल सेतू बांदलो, मनोहर पर्रीकर बायपास बांदलो काणकोणा, गालजीबाग भाशा आणि तळपण या 3 न्हंय वयल्यान 1.5 वर लागताले त्या जाग्यार 5 मिनटांनी त्या जाग्यार वता. आजूच वचून आयला. म्हज्याच सरकारात बांदले, काँग्रेसच्या सरकारात केलें कितें? अरे तो जुवारीचो पूल बांदता आसतना 10 फावटी विचार करताले तुमी, न्हंय बारीक खंय आसा काय कितें, बारीकसो एक पूल बांदया काय कितें. 4 फावटी पयशे मागपाक गेले केंद्रा कडेन, आमकां इल्ले पयशे मेळटले काय कितें, कोणी एक पयसो दिवंक ना. आणि न्हंय बारीक आसा जाल्यार सोदताले थंय बारीकसो पूल बांदपा खातीर. अरे लोक आपलो जीव मुठीन घेवन जुवारी पुला वयल्यान वयताले. म्हाका खबर आहा खुबशे जाण जे बसीन ट्रॅव्हल करताले त्या सगळ्या जाणांक खबर आहा बस जुवारी पुला वयल्यान वयता आसतना कंडक्टर काडून 1 रुपया उदकान उडयतालो. हांवें एक दीस चिंतलें कित्याक उडयला काय म्हणून, ना देवाक उडयला म्हणपा लागलो. कारण म्हणलो बस देवा तूं पाव म्हणलो तेवटेन पावल्या पुरो. ही स्थिती आशिल्ली काँग्रेसच्या वेळार. अरे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयलें, न्हंय बारीक आसा काय पळयली ना, डायरेक्ट बांबोळीच्यान जो फ्लायओव्हर सुरू केलो तो वेर्णा तेंकलो. अशा पद्दतीचो देशांतलो पयलो पूल जर खंय बांदलो आसत जाल्यार तो गोंयांत बांदलो. हेका म्हणटा विकास. दाखोवचें तेंच्यांनी आपले विकासाचें काम एक तरी दाखोवचें. वचून पळयात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वचून पळयात आयुष हॉस्पिटल. अरे सगळ्या पद्दतीचो विकास, सर्वांगीण विकास जाका आमी म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट जर केन्ना जालें आसत जाल्यार ते फक्त आणि फक्त डबल इंजिनच्या सरकाराच्या काळात. तेंचे डबल इंजिन नासलें काय कितें, तांचेय डबल इंजिन आसलें 2004 पासून 2014 पर्यंत. अरे तेंचे राज्यात ह्याय सरकार आसलें आणि तेन्नाय तेंचे केंद्रात सरकार आसलें. तेंची डबल इंजिना पैकी एकूय इंजिन चलनासलें. ना दिल्लीचें इंजिन चलनासलें, ना गोंयचें इंजिन चलनासलें. ते फक्त आपल्याकूच भरताले, दुसऱ्या लोकांक घेयनासले. दुसऱ्यांचो विकास करिनाशिल्ले. तांच्यांनी केन्नाच स्वताचाच विकासा कडेन लक्ष दिल्लें. आमकां सामान्य मनशाचो विकास करपाक जाय. म्हणून तर आमी आयज तुमच्या कडेन मत मागपाक आयल्या. हय आमी कमळाचेर मत मागपाक आयल्या. आमी कमळाचेर मत मागता आसतना तुमचें मत हे बाय पल्लवी डेंपोक न्ही, तुमचें मत डायरेक्ट मोदीजीक आसा. म्हणजे डायरेक्ट मोदीजीक सांगतना 3रे फावटी प्रधानमंत्री करपा खातीर तुमचें मत आसा. सगळे दितले काय ना? दितले आसत जाल्यार परत एकदा म्हाज्या बरोबर भारत माता की,
वंदे वंदे आपकी बार हे 400 पार करपा खातीर हांगा काँग्रेसीचोय कोण तरी उबो रावला. फोंड्याकारांनी कदाचित पळोवंक ना आसतलो. फोंड्यान तो येवकूय ना, फोंड्यान तो येवचोय ना, कारण खबर आहा फोंड्याकार काँग्रेसीक मत मारचे ना. निदान लोकसभेच्या इलेक्शनाक तरी मारचेच ना हे निश्चित आसा, म्हणून तो येवंक ना. म्हणून ताका ती सभाय घेवंक ना. येवन कोणाला तरी घरान बसून गेला आसतलो एकट्या दुसऱ्याच्या, बट तो लोकांक मेळोंक येवचो ना. अरे काँग्रेसीक संवय आहा, काँग्रेसीन आतां पर्यंत निवडून दिल्ले सुद्दां केन्नाच लोकांक केन्ना मेळूंकूच ना. आनी आतां तर तो विरेटो म्हणून कोण रावला तेणी आपली मुक्ता फळां उजळ्या. तेणी कितें म्हटलां तें याद आसा? सांगता अरे पीएमाक आफयता तूं तुज्या घरा कडेन, तूं स्वता पयलीं कितें उलयलां तें पळय. स्वताच्या भाशणांतल्यान सांगता कितें सांगता? अरे ह्या सगळ्या स्वतंत्र सेनानीन गोंय मुक्त केलें. गोंय मुक्त करपाक तूं नाशिल्लो. ह्या स्वतंत्र सेनानी आमच्या फोंड्या म्हालांतल्यानूय कितलेशेच स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले. अरे पुराय देशभरांतल्यान स्वतंत्र सैनीक आयिल्ले. आमी विसरूंक ना तो इन्सिडन्स. 15 ऑगस्ट 1955 पत्रादेवीच्या स्मारका कडेन 31 जणांचेर पोर्तुगालांनी गोळयो मारलेल्यो आनी धडाधड तेंची धारातीर थंय पडलेले. विसरूंक ना आमी तो क्षण. अजुनूय याद आसा. कित्या खातीर? गोंय हे भारत देशात विलीन जावचें म्हणून तेंचें स्वप्न आशिल्लें. आनी मुक्त जाल्या उपरांत भारत देशाचें संविधान तकलेर मारलें म्हणटा. अरे ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांचें संविधान आमकां सर्वप्रिय आसा तें संविधान तकलेर मारलें म्हणटा. कळपाक जाय आसलें पयलीं. अरे संविधानाचो अपमान करपी फोंड्याकार एका वगी रावचे ना. वगी रावतले तुमी? वगी रावतले ना जाल्यार परत एकदा म्हज्या बरोबर भारत पताके, भारत पताके असल्या मनशाक केन्नाच थारो दिवं नाकात. अरे जो आपल्या संविधानाचो आदर करूंक शकना, जो स्वतंत्र सेनानीचो आदर करूंक शकना, तो देशाचोय आदर करूंक शकना. आनी सांगता कर म्हाजेर कंप्लेन फायल. आयजूय सांगता हांव, पळया ती व्हिडिओ क्लिप आनी व्हिडिओ क्लिप कळून सांगचें. आनी जर तुजेर परत कितें म्हणटा आसत जाल्यार म्हाजी तयारी आसा, जाल्यार तुवें स्वता व्हिडिओ क्लिप पळोवची. अरे गोंयकारांक कोंकणी कळना, तो दुसरो एकटो उठला आनी सांगता ना तेजें एक्सप्लेनेशन करपाक तो गेला फातोडकार. तेकाय सांगपाची गरज आसा. हेज्या नादाक लागत जाल्यार तूंय पडटलो त्रासात, मागीर कळटलें. अरे हो सांगता ना ना कोंकणी म्हाका कळना. अरे सगळ्या गोंयकारांक कळ्ळा. अरे तकलेर मारलो हेजो अर्थ कितें? संविधान तकलेर मारलें म्हणून सांगता. आनी खंयच्या काँग्रेसी खातीर? अरे ज्या काँग्रेसीत तुमी पळयलां आसतलें तांच्यांनी आपलो जाहीरनामो काडल्या उपरांत एका पत्रकारान ताका विचारलें. कितें विचारलें? तुमचो प्रधानमंत्री कोण काय म्हणपाक लागलो. आमचो प्रधानमंत्री कोण म्हणून तेजेर पेज येयलो, कारण सगळेच थंय बसलेले. लास्टो एकटो उठलो आनी म्हणालो आमचे 5 प्रधानमंत्री आसतले. ताका विचारलें अरे ही पंचायत काय कितें? म्हणजे पंचायतीक निवडून येयल्या उपरांत सगळे पंच सांगतात 1 वर्स हांव जाता, मागीर दुसरो वर्स तूं जा, मागीर तो जा आनी तो जा. 5 वर्सांक 5 प्रधानमंत्री. अरे कितें तुम्ही ह्या देशाची चेष्टा करतात? अरे तुमकां विजन ना. तुमकां ह्या देश म्हणजे 5 प्रधानमंत्री जातले म्हणून हे ती इंडिया अलायन्स म्हणून जे कितें केला, वेगवेगळे जाण कोण कोण आसा, कोण ती ममता आसा ती एक उलयता, तो थंयसर लालू दुसरे उलयता, जाल्यार ते आनी कोण तिसरो उलयता. एकटो भितर पडला, तो भितर आसा, भितरल्यानूच चलयता. हे सगळे प्रधानमंत्री जावपाक अरे लिडर कसो जाय, जेका विजन आसपाक जाय, जो फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करपी जाय. अरे जेणी पयले फावटी आमी जेन्ना म्हणटा की पयले फावटी लाल किल्ल्या वयल्यान जेन्ना भाशण केलें, लाल किल्ल्या वयल्या भाशणांत सांगलें की म्हाज्या प्रत्येक भयणीक घर जाय, प्रत्येक भयणीच्या घरात टॉयलेट जाय, प्रत्येक भयणीच्या घरात लायट जाय, प्रत्येक भयणीच्या घरात उदक जाय. कित्या खातीर? अरे समस्या पळयल्यो. ह्या देशाच्या अखंड भारत देशात तेंच्यांनी जेन्ना पळयलें किंवा पूर्ण भारत देश भ्रमण करता आसतना पळयलें, एखाद्या भयणीच्या घरात जर टॉयलेट नसत जाल्यार तिची समस्या कितें आसा ही मोदीजीक खबर आसा. एखाद्या भयणीच्या घरात हर घर नल से जल, तेन्ना नळ ना, तिका 4 किलोमिटरा वयल्यान उदीक हाडचें पडटा. 1 कळसो हांडीर, 1 कळसो तकलेर. अरे बाकीच्या कितल्याशाच राज्यांनी खबर आहा. आमच्या घरात जर अर्दे वर नळ येयलो ना, आमी समतोच इंजिनियराक फोन मारता, तेणी उखलना ना जाल्यार मंत्र्याकूय कितें म्हणून मेकळें जाता. जाता काय ना? अरे ह्या पूर्ण देशात अशा पद्दतीची कितलीशीच वर्सां जाली. घरात चूल पेट्टाली, LPG कनेक्शन नाशिल्लें. फूक मारून मारून कितल्याशाच आमच्या भयणीक फुफ्फुसाचो कॅन्सर जातालो. पण LPG कनेक्शन प्रत्येकाच्या घरात मेळपाक जाय हें मोदीजीचें स्वप्न आशिल्लें. आमी जेन्ना सांगता की नारी शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण हें आमी वगीच सांगना. काँग्रेसी खातीर कदाचित हो देश जातीच्या आनी धर्माच्या आधाराचेर तेंच्यांनी डिवायड केल्लो आसा. आमच्या खातीर तें ना. आमच्या खातीर जाती ना, धर्म ना. आमच्या खातीर 4च जाती आसात. एक नारी शक्ती, दुसरी युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आनी चवथे गरीब कल्याण. आमी ह्या 4 जातूंतल्यान डिवायड केला. आनी हे सांगता आसतना सांगता
नारीचो सन्मान जर कोणी पयले फावटी केला आसत नरेंद्र मोदीजीत केला. आणि हे सांगता असताना 33% रिजर्वेशन्स केलाच आसतले, पण त्याच बरोबर बेटी बचाव बेटी पढाव सगळ्या जाणांक खबर आसा. अरे 2014 पयले जर चली जाल्यार आसत जाल्यार दुसरे फावटी तपासूंक वयताली चलो काय चली तो पळय, ना जाल्यार त्या भुरग्याक पोटानूच मारताली. मोदीजीत बंद केल्या PNDT एक्टाच्या अंतर्गत. तपासूंक मेळचे ना अरे त्या चलयेकूय जन्म दिवपाचो अधिकार आसा. बेटी बचाव आणि बेटी पढाव हे सांगता असताना सुकन्या समृद्धी योजना कोणी सुरू केली आसत, माननीय मोदीजी सुरू केली. लाडली लक्ष्मी सारखी सुकन्या समृद्धी योजना आसा, हो महिलेचो सन्मान आसा. अरे तलाक 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 म्हणून आमचे मुस्लिम भयणीक सोडून दिताले, हो कसलो न्याय? अरे पाकिस्तानांना अफगाणिस्तानांना जो मुस्लिम बाहुल्य देश आसा थंयसरूय ना. 3 फावटी तलाक म्हटल्यार काय सोडले जाले? अरे त्या भयणीन कितें करपाचें? तिची 2 भुरग्यां तिका घेवन खंय वचपाचें? तिका कोण पोसतलो? अरे हो कसलो न्याय? हो तिचेर अन्याय करताले धर्माच्या नावाचेर, हे सोसूंक दिवचे ना. म्हणून हय 3 तलाक बील आमी रद्द केले. महिला बंधवींक सन्मान दिवपाचें कार्य कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदीजीत केलें. हो मोदीजीत केल्लो महिलांचो सन्मान आसा. आयची युवा शक्ती ही ह्या देशाची ताकद आसा. आणि हे सांगता असताना आमी सांगता की फुडल्या 25 वर्सांक आयच्या देशाचो तरणाटो जो आसा, म्हणजे 10 वर्साचो भुरगो फुडल्या 25 वर्सांत तेन्ना 35 वर्साचो जातलो, तो खऱ्या अर्थात ह्या देशाचो नागरीक आसतलो. ह्या देशात पयले फावटी जर स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री केन्ना सुरू जाली आसत जाल्यार मोदीजीच्या काळात जाली. 40 वर्साच्या उपरांत न्यू एड्युकेशन पॉलिसी जी आयली, 40 वर्सां लागली तोपर्यंत न्यू एड्युकेशन पॉलिसी नाशिल्ली ह्या देशात. म्हणजे तेच रगडपट्टी करताली. अरे जग बदललेलें, नवीन शिकपाची गरज आशिल्ली. स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग ह्या नावाच्या सकयल आमच्या भुरग्यांक नवीन एड्युकेशन दिवपाक जाय आसलें, म्हणून नवीन एड्युकेशन पॉलिसी आली. ड्युअल डिग्री सिस्टम एकत्ररित्या घेवपाची अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे अप्रेंटिसशीप फेलोशीप ह्या सारखे नवीन प्रोग्राम माननीय मोदीजीच्या काळात सुरवात जाले. आणि युवकांक सक्षम करपा खातीर स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन हे जर पळयशात आयज सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात मुद्रा लोन घेवपी कोण आसात जाल्यार मोदीजीची. आमी म्हणटा आमच्यो भयणी आसात. आणि गॅरंटी कोणाची? मोदीजीची गॅरंटी. मुद्दाम काडून पळयात की मुद्रा लोन जेन्ना तुमी घेवपाक वयता तेन्ना दुसऱ्या तिसऱ्या गॅरंटी कोणाची नासता. PM विश्वकर्मा योजना पळयात. अरे 18 ट्रेड म्हणजे नुस्त्याकार आसतलो, फुलकार आसतलो, कलेकार आसतलो, तांब्याकार आसतलो, वड्याकार आसतलो, तो फुलां घेवन बसपी आसतलो, किंवा टेलर आसतलो, ब्युटिशियन आसतलो. ह्या सगळ्या जाणांक आयज पर्यंत खंयच्याच सरकारान विचारूंक नासलें तुमी कितें करता काय म्हणून. ती देवळा फुडें बसपी फुलकार आमची भयण आसतली, किंवा ती ब्युटिशियन करपी कासार आसतलो. ह्या लोकांक कोणी विचारूंक नासलें. पयले फावटी जर कोणी विचारला आसत जाल्यार माननीय नरेंद्र मोदीजीत विचारला. आणि पयले फावटी विचारता आसतना आमी म्हणटा की ताका ताणी फक्त विचारूंक ना, ताका आमी रजिस्ट्रेशन दिवपाचें काम केलें, ताका स्किलिंग रिस्किलिंग करपाचें काम केलें. आणि हे सगळें करून 17,500 रुपया ताच्या अकाउंटाचेर घातले की अपग्रेड कर म्हणून. ताका सांगलें 17,500 रुपया परत दिवपाक न्ही, तूं टूल किट घे, तुजो धंदो वाडय म्हणून. मोदीजी इतक्याचेर रावंक ना. ह्या 18 ट्रेडींत गोंयांत 33,000 लोक रजिस्टर्ड जाल्यात. अजूनय बी जेंका ह्या 18 ट्रेडीच्या अंडर रजिस्टर्ड जावपाक जाय तुमच्या पंचायतीन जाल्यार कॉमन सिटीजन सर्व्हिस सेंटराक हांगासर चलात. हे फक्त रजिस्टर जाय पुरते न्ही, हो ट्रेडिशनल बिझनेस वाडपाची गरज आसा. माननीय मोदीजी सांगलें की हय तुका धंदो वाडोवपाक जाय आसात, तूं बँकेत चल आनी दाखय PM विश्वकर्मा कार्ड आनी ताका सांग म्हाका 1 लाख लोन जाय म्हणून. 1 लाख लोन जे आसा पळय न्ही तो विचार तुका गॅरंटर विचारचो ना. कोणाची गॅरंटी? कोणाची गॅरंटी? मोदीची गॅरंटी. अरे 1 लाख लोन जर काडटलो आसत आपलो भाव सुद्धा गॅरंटर रावना. आज मोदीच्या गॅरंटीचेर 1 लाख लोन मेळटा. ही जाली युवा शक्ती. तिसरे हांव उलयतालो की किसान शक्ती. तुमकां खबर आसा 2014 पयलीं प्रत्येक राज्यान हजारांनी शेतकरी जे आसा हे हजारांनी शेतकरी आत्महत्या करताले. कित्याक आत्महत्या करताले? अरे प्रत्येक फावटी ते वयताले सावकारी कर्ज घेताले. कोण तरी सावकार आसतालो तुजें शेत हाडून घाण दवर आनी मागीर तुका 1 लाख रुपया वर, बियाणे हाड, सारें हाड, शेत लाय. अरे दुष्काळ पडटालो, तेजें शेत जें आसा पळय न्हू ताका पिकां नासलें. तो ताका सावकार सांगतालो तुजें शेत आतां म्हाजें जालें. शेतकरी कितें करतलो? ताका आत्महत्या करण्या पलीकडे दुसरो पर्याय नासलो. माननीय मोदीजीन ताका किसान क्रेडीट कार्ड दिलें. माननीय मोदीजीन ताका सॉयल हेल्थ कार्ड दिलें. माननीय मोदीजीन ताका फसल विमा योजना दिली. ताका खंयच्याच सावकारा कडल्यान कर्ज घेवपाची गरज ना. बँकेन चल आनी किसान क्रेडीट कार्ड घे आनी त्या किसान क्रेडीट कार्डाचेर लोन घे. हांव काल वास्को आशिल्लो. वास्को म्हाज्या नुस्तेकार भाव भयणीक मेळ्ळो. अरे हांव मेळच्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलें आमचो मोदीजीक धन्यवाद सांग. हांवें म्हटलें कित्याक?
तर म्हणाला माझ्या वास्कोतलो एक सुद्धा नुस्तेकार भाव आमचा उरोंक ना. 100% नुस्तेकार भावाकडे किसान क्रेडिट कार्ड असा. ही मोदीची गॅरंटी असा. ज्या किसान क्रेडिट कार्डाचेर 1,60,000 रुपया लोन 4% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर नॅशनलायज बँकेंतल्यान घेता. ही मोदीची गॅरंटी असा. आयज दूधकार आसतलो, शेतकार आसतलो, नुस्तेकार आसतलो, आपल्या किसान क्रेडिट कार्डाचेर ताका कोपरेचे पयशे घेवपाची गरज ना. नाजाल्यार आमी कोपरेचे पयशे 60% रेट ऑफ इंट्रस्टान घेताले काय ना. ते 60% रेट ऑफ इंट्रस्टान पयशे घेवपाची गरज ना. मोदीच्या गॅरंटीचेर ताका मेळपाक लागलेले आसा. आणि चौथी तुमकां ताकद शक्ती सांगली, विच इज द गरीब कल्याण. तुम्ही जर पळयतले आसात ह्या देशात 1 नेशन 1 रेशन ह्या सकयल माननीय मोदीजीच सांगले की फुकट तांदूळ दिवपाची आमी स्कीम केल्या. म्हाका फ्री राशन घेवपी कोण तरी हात वयर कर, ताका फुकट तांदूळ मेळटा. ते कितले जाणां तुज्या घरात? कितले लोक आसा घरान? 5 लोक आसा घरात? कितले लोक आसा? हात वयर केला तिच्या सांग म्हाका. 4 लोक आसा. 5 20 किलो तांदूळ तुका फुकट मेळटा काय ना? फुकट पयशे दिता तूं? ना. केन्नाच्यान फुकट मेळटा? 2014तल्यान. माननीय मोदीजी आयल्या उपरांत अरे प्रत्येक मनशाक 5 किलो तांदूळ तिच्या घरात 4 लोक आसा 20 किलो तांदूळ दर म्हयन्याक फुकट मेळटा. गेली 10 वर्सां माननीय मोदीजीच फुकट दिल्या आणि फुडली 5 वर्सां जी आसा ही मोदीची गॅरंटी आसा तिका तांदूळ फुकट दिवपाचे. अरे असंख्य भाव आसतले तांकां 2 वेळचें अन्न नाशिल्लें. ते उपाशी रावताले आणि उपाशी रावन उपाशी पडटाले. अरे ते कोणूच ह्या देशातलो एक सुद्धा मनीस हो उपाशी उरचो न्ही. गरीब कल्याण करपा खातीर 1 नेशन 1 रेशन हाच्या अंतर्गत दर मनशाक 5 किलो तांदूळ फुकट दिवपाचें काम कोणी केलां आसत जाल्यार माननीय मोदीजीत केलां. आनी हे सगळें करता आसतना तुजी जात कितें, तुजो धर्म कितें हें मोदीजीत विचारूंक ना. हे सगळें आमी सर्व धर्म सगळ्या पर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यात भारतीय जनता पार्टी NDA आमचे सगळे असंख्य भाव भयण हे सगळ्या पर्यंत पावपाचें जर काम कोणी केलां आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी, असंख्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या सगळ्यांनी सातत्यात सगळ्यांच्या बरोबर पावपाचें काम केलां. आता मोदीजीची गॅरंटी आसा. आमी म्हणटा की मोदीजी गॅरंटी दिता. हय 1 नेशन 1 इलेक्शन करपाची आमी गॅरंटी दिता. अरे ह्या देशात एकेच फावटी इलेक्शन जावपाक जाय जेणे करून पयशे वाचतले, वेळूय वाचतलो आणि देशाची प्रगती जातली. हाजी गॅरंटी मोदीजीची आसा. मोदीजीची गॅरंटी आसा UCC इम्प्लिमेंट करपाची. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जो गोंयांत आमी 1961 पासून आयज पर्यंत समान नागरीक कायदा ज्याच्या सकयल आमी प्राऊडली सांगता की हय गोंयकार भाव म्हजे समान नागरीक कायदा फॉलो करता, तो पूर्ण देशभर लावपाचो. हय आमी म्हणटा की गोंयांत CAA लावपाचो, सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट. अरे गेले आमचे कितलेशे तेंप हिंदू आसतले, कॅथलीक आसतले, बौद्ध आसतले, हे भाव पाकिस्तान आणि बांगलादेश हांच्या पासून जावपी अत्याचारा खातीर थंयच्यान येवन भारत देशात रावताले. तांकां नागरिकत्व दिवपाचो ही मोदीची गॅरंटी आसा आणि ती आमी 100% दितले. कारण ह्या देशाची जी दुफळी केली आसा कोणी केली? काँग्रेसीन त्यावेळी केली. पापा यांच्यानी कित्याक भोगची? अरे गेली 2 जनरेशन जाली पापा हे भोगीत आसात आणि ह्या लोकांक परत एकदा CAAच्या अंतर्गत तांकां सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्टच्या अंतर्गत तांकां नागरिकत्व दिवपाची गॅरंटी ही मोदीजीची आसा. चौथी गॅरंटी 33% रिजर्वेशन आमी बेस्ट सांगोंक ना. 33% रिजर्वेशन आमी बिल पास केला आणि महिलांच्या खातीर जे 33% रिजर्वेशन दिवपाचें काम मोदीची गॅरंटी आसा. आणि हाज्याय फुडें सांगता हांव की बऱ्याच जाणांक दिसताले आमचे ST भाव जे आसात हे थोडे जाण आझाद मैदानाचेर ते कार्डां घेवन बसताले, आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दियात. अरे गावडा, कुणबी आणि वेळीप ह्या तिनूय भावांक जर आज STचो स्टेटस दिलो जाल्यार कोणी दिलो? भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिलो. अटल बिहारी वाजपेयी केंद्रात असले, मनोहर भाई पर्रीकर हांगा असलो तेन्नाच तांकां खऱ्या अर्थात न्याय दिलो. ह्या काँग्रेसीन दिवंक ना. आणि जर काँग्रेस जबाबदार जर आसत जाल्यार त्यांच्यातले जे 2 भाव जे थंयसर बळी पडले ताका कोण जबाबदार आसात जाल्यार ताका काँग्रेस जबाबदार आसा. आयजूय हांव ह्या व्यासपिठा वयल्यान सांगता खऱ्या अर्थात म्हणजे न्याय दिवपाचो जर ST भावाक कोणी केला आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीच्या काळात केला. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें आमकां तुमी सांगपाची गरज ना. पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपा खातीर म्हाज्या बरोबर आमचे मंत्री आसा, सभापती आसा, असे कितलेशेच जाण आमी पर्सनली अध्यक्ष आसा, होम मिनिस्टराक मेळ्ळे. आमचे मागणे मान्य करून कॅबिनेट डिसिजन जे जाला 2027 ST रिजर्वेशन मेळटले म्हणजे मेळटले ही आमची ठाम मागणी आसा. आणि हे सगळे सांगता आसतना हांव फक्त म्हणजे इतके सगळे डेव्हलपमेंट जाल्या उपरांत मोदीजी आपल्या भाशणात जे सांगला ते सांगता हांव. मुद्दामून कदाचित तुम्ही थोडे जाण वेर्णाच्या त्या सभेक पावोंक ना आसतले, सांकवाळच्या त्या सभेक पावोंक ना आसतले. मोदीजीच सांगले
की गोयच्या विकासा खातीर कांयच आपूण कमी पडोवंक दिवचो ना, कसल्याच बाबतीत गोयच्या विकासा खातीर कमी पडोवंक दिवचो ना, हाची गॅरंटी कोण घेता? मोदीजी घेता. जाल्यार आमी दोनूय सीट निवडून दिवपाची गॅरंटी घेवंक शकना? आमी दोनूय सीट गॅरंटी दिवंक शकना? शकता जाल्यार असो कशें नेटान परत एकदा गॅरंटी दिवंक शकता काय ना? शकता जाल्यार सगळे जाण हात वयर करात. भारत माता की वंदे, अब की बार, फिर एक बार, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो, अमित भाई आप आगे बढ़ो. तुमचो सगळ्यांचो जर साथ आसत जाल्यार गोंयांत दोनूय कमळां फुलोवपाक चड उशीर लागचो ना. जेन्ना इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी जशें म्हणटा की इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमच्यो मोगाळ भयणी जर आमच्या समोर आसत जाल्यार एके भयणीक आमकां सावथ गोंयांतल्यान MP म्हणून करपाक उशीर लागतलो ना? जाल्यार परत एकदा म्हाज्या बरोबर भारत माता की, महिला मोर्चाचा, नारी शक्तीचा. नक्कीच आमच्या गोंयांतल्यान दोनूय कमळां फुलतली. बट खास करून म्हाका दिसता की आमकां महिला मोर्चा खातीर विशेष करून आमी जेन्ना पल्लवी बाय ढेंपोक हाका टिकेट दिल्या, म्हाका खास करून की महिलांचे वोटींग हे खूब मोठ्या प्रमाणात बाय पल्लवी ढेंपोक जातली. हांगासली काँग्रेस परत एकदा वयता सांगता, हांगासली काँग्रेस आपले दुकान बंद केला, गोंयांतलेंय बंद केला, देशांतलेंय बंद केला, की जेंकां आपलो पक्ष सांबाळपाक कळना, म्हणजे जेंकां जवळपास 1700 कोटीची इन्कम टॅक्साची नोटीस आयल्या. आनी जेंकां पक्ष सांबाळूंक कळना ते देश चलोवंक शकना. आनी असल्या लोकांक देश चलोवपाची ताकद ना, कुवत ना. जेंच्यांनी 50 वर्सां हो देश लुटलो, त्या खातीर फुडल्या 50 वर्सां जो साप जादो आपूण प्रधानमंत्री जातलो म्हणून भोंवता तो केन्ना सफल जावचो ना. जाका व्हिजनरी लिडर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्याच सारकें नेतृत्व लागता, जे आमच्या विकसीत भारत, विकसीत गोवा, जाका आमी नवनिर्माण भारत किंवा न्यू इंडिया जी फॉर्म करपाक जाय, ताका सगळ्याक तुमचो मोग जाय, तुमचो साथ जाय. तुम्ही सगळ्यांनी जर बरोबर रावत, तुम्ही सगळ्यांनी जर ताकद दीत जाल्यारूच विकसीत भारताचे स्वप्न साकार जातले. जाल्यारूच आमी म्हणटा तशें विकसीत गोंयचे स्वप्न साकार जातले. आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे स्वप्न आमी साकार करपाक शकतले. जातले काय ना? जातले जाल्यार परत एकदा शेवटी म्हाज्या बरोबर आनी एकदा भारत माता की, वंदे, अब की बार. फक्त एकूच शेवटचो फोटो तुमच्या बरोबर घेवपाचो उरला, तो घेयना जाल्यार जावचें ना. आमी सगळे जाण सकयल येता, आमचो सगळे बसोन तशेंच रावचे. आमी फुडें येवन बसतात, सगळ्यांनी तशेंच रावचे. 7 तारखे दीस सकाळी 10 पयलीं सगळ्या जाणांनी आपलें मतदान करून घेवचें. टेम्परेचर खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. ओके, इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां परत पुराय करता. म्हाज्या फोंडेकारांक परत एकदा म्हाजो नमस्कार. भारत माता की वंदे, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार. धन्यवाद. आजच्या या जाहीर NDAच्या जाहीर सभेक आमच्या मध्ये उपस्थित गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, आमचे मानाधिक मंत्री श्री रवी नाईक सर,